लायटीच्यो कागाळी सुटाव्यो करपा खातीर राज्यान सेंट्रलायज कॉलिंग सेंटर रोखडेच सुरू करतले। 4 जाण फोन घेवपाक आनी 4 जाण जाप दिवपाक आसतले। हे कॉलिंग सेंटर 24 वरां सुरू आसतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। कॉलिंग सेंटरान सीसीटीव्ही लायतले, ताचो एक्सेस थेट आपलो ओएसडी तशेंच सीई आनी एसीक आसतलो अशें ताणें फुडें उलयतना सांगलें। राज्यात लायटीची समस्या सुटावो करपाचो एकमेव मार्ग म्हळ्यार अंडरग्राउंड केबलिंग। राज्यात सुमारे 3,500 कोटींची अंडरग्राउंड केबलिंगाची कामां काडल्यात। तातूंतली 60 ते 70% पुराय जावपाच्या वाटेर आसात। तरी पुराय गोंयांत अजून 60% अंडरग्राउंड केबलिंग उरला अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलें। लोकांचे कागाळी खातीर रोखडेच 24 वरां चालू आसपी सेंट्रलायज कॉलिंग सेंटर सुरू करतले अशें मंत्री ढवळीकारान सांगलें। पूण नेचर असो आसा आनी त्या नेचरा फुडें कोणूच कांय करूं शकना। आतां ह्या एका एकूच उपाय आसा की संबंद गोंयची एसटी लायन आज पर्यंत पयलींच सांगलां 40% काम आमी हातांत घेतलां, पूण जवळ 60% अजून कामाचें बाकी आसा। आनी ही सगळी एसटी लायन जेन्ना कंप्लीट अंडरग्राउंड जातली तेन्ना ट्रान्सफॉर्मर टू ट्रान्सफॉर्मर लायट वतली। एकूच उपाय अंडरग्राउंड केबलिंग, पयलीं एसटी आनी टप्प्याटप्प्यान एसटी, त्या हिशोबान ही उपाय ताका जायना। ओके, आनी एक अशी कंप्लेंट चडशी लोक म्हणटा की जे इलेक्ट्रिसिटीचे फोन नंबर आसता ते फोन केलेलो फोन कोण घेना। पयलूच सांगलां की आमचे जे कॉल सेंटर आसा ते इतले दीन सीसीटीव्ही कॅमेरा हाचे पयलीं 3-4 वर्सां पयलीं आशिल्ले, पूण कोणी तरी ते काडून जाले। आतां हांवें नवे सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाक लायल्या। 4 जाण कॉल घेवपाक आनी 4 जाण आन्सर दिवपाक बसोवपाचें ठरयलां आनी ही डे नायट ड्युटी आसतली। आनी ते सीसीटीव्ही कॅमेरा जे कितें आमी थंय कितें करता पळय ते कनेक्टेड टू माय ओएसडी, चीफ इंजिनियर आनी सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आसतले। आनी हे सेंट्रलायज आसतलो कॉल सेंटर, सेंट्रलायज जातले। थंयच्यान मागीर इन्स्ट्रक्शन वतली। तालुका त्या शिवाय हांवें अशें सांगलां की आमची जी सायट आसा ताचेर एक्झिक्युटीव इंजिनियराचे सगळ्यांचे वॉट्सॅप नंबर दिवपाचे आनी तांकां फक्त SMS घालपाचो। SMS आयले बरोबर तांणी फुडें वचपाचें। ओके ओके, सो तुमी म्हणटा की हेचेर उपाय एक म्हणजे अंडरग्राउंड केबलिंगूच। आनी तो सद्या अंडरग्राउंड केबलिंग कशें कितें जवळ आमी आज पसून 3,500 कोटीची कामां काडल्या। तातूंत जवळ जवळ 60-70% कामां आमची कंप्लीट जातात, पूण अजून 60% कामां संबंद गोंयांत काडपाचीच आसा। ती काडल्या नंतरूच हेचेर खरी हे पाश्चात्य। आनी तमनाराचो स्टेटस तुमी सांगला। स्टेटस आमी सगळो दिल्लो आसा। तनमाराचो प्रोजेक्ट जरी कर्नाटक गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटा ओपोज करता, फुडें कितें जातलें हांव नकळो, पूण जें इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत जाता तें इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब कोटीचें आसा आनी ते सगळे पयशे गोवा गव्हर्मेंटाक ताचो फायदो जातलो। आनी आमकां जेन्ना वीज जाय, आज विजेची गरज वाडत आसा आनी जेन्ना जेन्ना आमकां वीज जाय ते वेस्टर्न ग्रिडांतल्यान आमकां घेवपाक मेळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।